दिवचल आनी सत्तरी मालांत हुकुमशाही चलता गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी टिका केल्या। सत्तरी आनी दिवचल ह्या दोन मालां खातीर एकठांय दिवचले आमचो आवाज विजय संवाद कार्यावळ जाली। ह्या मालांतल्या लोकांच्या प्रश्नाचेर विधानसभेंत आवाज काडटलो अशें विजय म्हणटा। विजय सरदेसायाची आमचो आवाज विजय संवाद कार्यावळ दिवचले जाली। सत्तरी आनी दिवचल हे दोन भागांतल्या लोकां खातीर ही संवाद कार्यावळ आशिल्ली। ह्या वेळार खण पीडित कामगारां सयत शेतकारांनी आपले प्रस्न विजया मुखार मांडले। आलवारा जमिनीचो विशय, आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालय, फेरी सेवा हे सारकिले विशय लोकांनी मांडले। हांगा गोंयचो नंबर 1 आनी नंबर 2 दोगूय आहात। प्लस सगळे आमदार आसात ते सारके बीजेपीचेच बीजेपीक सारके फेविकॉलान चिकटलेले आमदार। इतले आसून हांगा लोकांचो छळ इतलो जाता, तो चिंतलो जाल्यार आमी साश्टीतले पण आमी असले केन्ना आयकना। ही हुकुमशाही शिकली ही हुकुमशाही हे वाठारांत आसा, पूण लोक केन्ना जागृत जातले, लोकांक केन्ना बदल जाय पडटलो आतां पळोवया। आनी ते इश्यूज रेज करपाचें कर्तव्य म्हणजे जाता आनी हांव तें करतलो। कोर्टान वच, ह्या मामलेदारा बरोबर वच, थंयच्यान ना जाल्यार हायकोर्टान वच। हें जे आमचेच लोकांक आमचे लोकप्रतिनिधी सांगतात, ऑफिसर सांगतात, हो एक तरेचो छळ आनी हो जो हॅरेसमेंट हो जो बारीक मनशाक त्रास हाजेर आवाज उठोवपाची गरज आसा आनी हांव आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करतलो। जे म्हाका इश्यूज दिल्या ते इश्यूज प्रॉपरली शिकून ते जे एसेंब्लीन जे खंयचे म्हळ्यार फोरम आहा, म्हळ्यार LAQ नाजाल्यार डिमांड्साचें डिस्कशन त्या म्हळ्यार करेक्ट फोरमाचेर हांव हो इश्यूज रेज करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।